नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। नो मेन्स प्रॉपर्टी येवं येता सरकारा कडेन विधानसभेत अमेंडमेंट। जमनी बळकावपाचे केशीचेर SIT हेर अधिकाऱ्यांचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। आता मेरेन गँगाचे 92 डील। FDAचे लायसन आसा, रेस्टॉरंट कायदेशीर तरी मंत्री पिट्टा। मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचे मायकलाची कोर्टाची शिटकावणी। विश्वजीत म्हणटा फाल्स डॉक्युमेंटांनी लायसन घेतल्याचेर एक्शन। आमदारांक रामभाऊ माळगीची कार्यशाळा। स्टार हॉटेलांत पैसो कड्डितो म्हूण काँग्रेसीचो बहिष्कार। कितलेशेच सत्ताधारी आमदारांनी मारली कूस। मुख्यमंत्री म्हणटा कामकाजाचे नेम शिकात। राष्ट्रपती पदाक UPAचो उमेदवार यशवंत सिन्हाची उमेदवारी। राहुल गांधी, पवार, अखिलेश यादवाचे हजेरेंत TRSचोय तेंको। मुर्मू आड सिन्हा, वेंचणूक 18 जुलयाक। 11 जुलै मेरेन शिंदे सेनेच्या आमदारांक पात्र करूंक मेळचे ना। तांकां आनी घरच्यांक सुरक्षा दिवची सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। ठाकरे गट म्हणटा फुडले सुनावणे मेरेन अविश्वास थाराव नाका। वेंचणूक धुकलपाचो सरकाराचो निर्णय मान्य ना। राज्य वेंचणूक आयोगान हायकोर्टांत केले स्पश्ट। सरकार म्हणटा सप्टेंबर मेरेन वेंचणूक शक्य ना। हायकोर्टान निकाल दवरलो राखून। भारतीय लष्कराच्या अग्निपथ येवजणे आड गोंयची काँग्रेस आक्रमक। रोजगार तयार करपाक सरकार अपेशी। अग्निवीर 4 वर्सांनी बेकार जातले। समाजाक धोको जातलो। काँग्रेसीची शिटकावणी। फोंडे कदंब परत रस्त्यार बंद। मडगांव फोंडे रुटार कामार कॉलेजींत वचपाच्या वेळार बस पडली बंद। वायरिंगांत खंय शॉर्ट सर्किट। हे फावट आनीक एक रजाव। डिझेलाच्यो कदंब दीस मेजता। नो मेन्स प्रॉपर्टी सरकारा कडेन येवंक शकता। विधानसभेत अमेंडमेंट येतलो म्हूण मुख्यमंत्री जमीन बळकावपाचे प्रकरणाचेर उलयलो। मुख्यमंत्र्यान SIT आनी सरकारी अधिकाऱ्यांची उंचेली बसका घेतली। धरिल्ल्या गँगान मालक गोंयांत नाशिल्ले 92 प्रॉपर्टीचे डिलिंग केलां। तांचे सर्वे नंबर जाहीर करतले। कोणे घेतिल्ली असल्यार जिल्लोधिकाऱ्याक कळोवचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। दॅट नो मेन प्रॉपर्टीज ज्यो आसा हांवें ऑलरेडी सांगला की ताच्या संदर्भातलो कायदोय पुराय सेक्रेटरी रिव्हेन्यू पळय म्हणून सांगला। आनी नो मेन प्रॉपर्टीज ह्यो गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक शकता जेचे ओनर्स म्हणजे हयात ना किंवा ते कदाचित आउट ऑफ लिगल हेरूय ताका कोण ना। आनी इन फ्युचर सपोज लिगल हेर कोण क्लेम करपाकूय जर आयलो आसत जाल्यार तेजी प्रोसिजर ठरली वयतली की तेणी आपले डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करून ती प्रॉपर्टी त्यांच्या कडेन वचपा खातीर अशा पद्दतीन अमेंडमेंट आनी ताच्या संदर्भातलोय बी येता त्या असेंब्लीत म्हणजे नो मेन प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले अमेंडमेंट जे आहे मूव केले वयतले। राजकारणातला कोण आहे एवढा गव्हर्नमेंट कनायवन्स जावंक शकता सीएम। ऑफकोर्स जो जर प्रोसिजर पळयलो आसत न्ही रे म्हणजे हांव तुका डायरेक्ट सांगतलो सकयल्या लेवलाचेर डॉक्युमेंट म्हणजे जे आतां आमी पिवन काय कोण तरी आमचो आर्कोलॉजीचो जो हे केला पळय न्ही त्यांनी काडून डॉक्युमेंट भायर दिल्या ह्या लेवलाचेरूय ते जावं शकता। हाज्या पयलीं एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कंप्लेन आमच्या हेका दिल्ली पणजे PI ती तशीच उरलेली ती बी आतां डायवर्ट केला। त्या खातीर म्हणजे फास्ट ट्रॅक तेन्नाय जावपाक जाय। अजून एखादे दुसरे आसूं शकता। 92 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर जाहीर करतले। कोणेच ते जमनींचे डिलिंग करचे न्ही। कोणे विकती घेतले असल्यार खंय जिल्लोधिकाऱ्याक कळवचे। ज्यो 92 प्रॉपर्टीज आसा तांचे लिस्ट म्हणजे विथ अलॉंग विथ द सर्वे नंबर हे बोथ द कलेक्टरांक धाडले वयतले। आनी दोनूय कलेक्टरांनी ह्या 92 प्रॉपर्टीजच्या संदर्भातल्या खंयच्याच हॅन्स फोर्थ म्युटेशन आसतलें रजिस्ट्रेशन आसतलें किंवा कोणी त्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले कन्वर्जन डिलिंग कसलेंच करचें न्ही। आनी ज्यांच्यांनी त्यो प्रॉपर्टी घेतल्या आसत जाल्यार तांच्यांनी कलेक्टराक एप्रोच करचें कोणी घेतल्या त्यो। पुरातत्व खात्याचे आनी कायदो मंत्र्याक बरोबर घेवन हाय पावर्ड मिटींग जावपाची आसा। आमी नेक्स्ट मिटींग जी हाय पावर कमिटी जातली आर्कोलॉजी मिनिस्टर आसतलो एंड लॉ मिनिस्टरूय आसतलो तेजेर। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। FDAचे लायसन आसा, रेस्टॉरंट कायदेशीर चलता।
तरी मंत्री पिट्टा म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी मायकल फुरियोज ताच्या रेस्टॉरंटात FDAच्या ऑफिसरांक धाडून खंय त्रास करतात। मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें, विरोधक म्हूण टार्गेट करचे न्ही, लोबो आमदार जोडप्याची शिटकावणी, फटीच्या डॉक्युमेंटां वरवीं लायसन घेतिल्ल्याचेर एक्शन जातली म्हूण विश्वजिताचें रोखडेंच ट्वीट। Is he in his senses? What he is trying to do? He is trying to show that he is the chief minister. तुमचे भितर जो तर केस्तांव हा मुख्यमंत्री जावपाचे तुमच्या लेवलार झगडा न्हू, तुम्ही दुसऱ्या लोकांक कित्याक त्रास करता? आयज मुख्यमंत्र्याक सांगला हांवें, and my wife also told, and first time she cried, I felt bad that her business is being shut. आयज थिंगा हुंय अंजुना आमच्या रेस्टॉरंटान FDAचे 8 जाण मनीस येयल्या आनी आमच्या कस्टमरांक भितर येवपाक दिना। हांव वयता थिंगा आतां। We are going to see what is wrong in our restaurant. What are you trying to prove? That my restaurant is wrong, something is wrong inside, food is wrong, some fish is wrong, chicken is wrong. Nobody has complained. This cannot be the case. You cannot go personal on somebody. Just because we are in the opposition, you are going personal on us to shut my restaurant. What is wrong with him? I told Chief Minister, I said, you got to find out. He's your minister. We are in the opposition. He just cannot send his team and say, shut the restaurant. Tomorrow he'll send to some other restaurant. Tomorrow he'll send to some other place. म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या कामदाराक जो आमचो सरकाराच्या पगारार जे लोक हा FDA नो आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग दे आर बींग मिसयूज्ड। ही बिझनेस आमची चालू आसली। सो हांव एकूच विचारूंक सोदतां, मायकल जेन्ना BJPन आसलो तेन्ना कितें दुदान नालोलो आसलो? Everything was right, and as soon as he goes in Congress and now he is in opposition, आमचे सगळेच wrong जाता। Why was this not happening when he was in the ruling? That is my only question. ही business आमची even before he could become Zilla member आमची चालू आसली। Last 20-21 years, 25 years आमची business चालू हा। BJPन आसले तेन्ना सगळे सारखे आसले काय? आणि आता ऑपोजिशनान पडले म्हणटकूच आयज ते आमचे पिस्को बाय द बीच, वन ऑफ आवर बेस्ट रेस्टॉरंट्स इन अंजुना, तुका वयता जाल्यार बुकींग करून वचोंक पडटा। दॅट मिन्स दॅट्स द लेवल ऑफ गूड क्लायंटल दॅट वी गेट। ताणें FDAचे थंयसर मनीस दवरल्यात आनी आमच्या कस्टमरांक भितर घेयनात। मायकलाचो स्टेटमेंट वाऱ्यार वता थंय आसा। विश्वजिताचेर रोखडेंच ट्वीट, फटीचे डॉक्युमेंट दिवन FDA लायसन घेतिल्ल्यांचेर कारवाय जातली म्हूण शिटकावणी। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकारा वांगडा ओमकार। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या आमदारांक प्रबोधन। 11 जुलया सावन विधानसभेचें अधिवेशन। ते फाटभुंयेचेर आमदारांक 2 दिसांची कार्यशाळा पणजे स्टार हॉटेलांत। विधान भवन आसतना लोकांचो पयसो सरकार स्टार हॉटेलांत कार्यशाळेचेर कड्डिता म्हूण खंय काँग्रेसीचो बहिश्कार। कांय सत्ताधारी आमदारांनी कूस मारली। मुख्यमंत्री म्हणटा कामकाजाचे नेम शिकात। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी राजेंद्र भाई आर्लेकर तुमकां खूब बऱ्या पद्धतीचें मार्गदर्शन करतलेच, पण उरलेल्या 2 दिसांच्या प्रत्येकाचो फायदो तुम्ही सगळे जाण करून घेतले। जितले बरें ट्रेनिंग जाता, जितल्या बऱ्या पद्धतीन आमकां हें सांगपाक मेळटा, मांडपाक मेळटा, तितल्या बऱ्या पद्धतीन म्हजो विधानसभेतलो परफॉर्मन्स आसतलो, तितल्या बऱ्या पद्धतीन हांव एक बरो आमदार म्हणून सगळ्यांच्या मुखार येतलो। हें जावपाची गरज आसता। अशे जे नवीन आमदार आयिल्ले आसा तांकां योग्य तरेचे आमच्या विधानसभेच्या कामकाजा संदर्भातले पूर्ण ज्ञान तांकां आसपाक जाय, आनी जेणे करून जे ग्राउंड लेवलचे ज्यो अपेक्षा लोकांची आसा, मतदारांची अपेक्षा आसतात, गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आसतात, आणि विकासा संदर्भातले ताणें स्वताक जे केल्ले जे कल्पना आसा त्यो फुडें व्हरपा खातीर तांकां योग्य तरेचें मार्गदर्शन मेळपाक जाय। कार्यशाळा घेवप बरी, पूण सरकाराचो पयसो स्टार हॉटेलांनी इबाडचो न्ही म्हूण मायकलाचो कार्यशाळेचेच माचये वयल्यान सरकाराचेर बाण। विधान भवनात खंय कार्यशाळेक कॉन्फरन्स हॉल धरून सगळ्यो सुविधा आशिल्ल्यो। Only our reservation of all the opposition MLAs was that it should have been held in our conference hall of the legislature wing, and there is ample arrangement of food also, means dining hall ha sagle ha, where we take the session for 30 days, and there was nothing beyond that. Change in environment CM म्हणटा,
But finally it comes to money. That was the only thing which was raised by our opposition. There was nothing beyond that. Next time you can have it in the legislature so that we save that money. राष्ट्रपती पदाक एनडीएचे द्रौपदी मुर्मू आड यूपीएचो यशवंत सिन्हा, काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी, एनसीपीचो शरद पवार, सपाचो अखिलेश यादव उमेदवारी अर्ज भरतना सिन्हाच्या खांद्याक खांदो लावन हाजीर. वेंचणूक 18 जुलयाक जावपाची. सिन्हाक तेलंगणाच्या सत्ताधारी TRSनूय तेंको जाहीर केला. एनडीएच्या मुर्मूक बीजेडी, YSR काँग्रेस आनी झामुमोचो तेंको. महाराष्ट्रांतले शिंदे सेनेक सुप्रीम कोर्टात थाकाय. उपसभापतीक बंडखोर आमदारांक 11 जुलय मेरेन अपात्र करूंक मेळचें ना, कोर्टान स्पश्ट केलें. शिंदे समर्थक आमदारांक आनी तांच्या घरच्यांक सुरक्षा दिवची म्हूण वर्द. केस 11 जुलयाक दवरल्या. तो मेरेन सरकाराचे अविस्वास थाराव हाडचो न्ही म्हूण ठाकरे गटाची विनवणी. मजगतीं सोमारा शिवसेनेचो आनीक एकलो शिंदे कॅम्पांत. आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं. कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है. और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी. फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटिशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता. सर, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा किस आधार से? प्लीज, केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने? साहब वो केंद्र सरकार से पूछिए. हमने तो केंद्र सरकार पार्टी, वो केंद्र सरकार जवाब दे सकती है. फॉर द पिटिशनर्स जो मैं कह सकता था मैंने आपको बताया. स्टेटस को का मतलब क्या ये भी हो गया कि जो नए ग्रुप लीडर है वो तब तक वैलिड रहेंगे? प्लीज, स्टेटस को का मतलब अगेन एज आई सेड, ये क्वेश्चंस आज ना मैंने बहस करे ना इशू था. आज सबसे बड़ा और ओनली मुद्दा जिस पे मुझे बहस करना था और जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 2 दिन का टाइम दे के 25 को उन्होंने कहा था 27 को आप रिप्लाई फाइल करिए और हमें डर था कि अगर ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे. उसका जब टाइम बढ़ा दिया गया, आज कोई डिसीजन उस पर हो नहीं सकती क्योंकि टाइम बढ़ा दिया गया है 12 जुलाई तक उसके लिए. सो दैट्स द एंड ऑफ इट. वेंचणूक धुकलपाचो सरकाराचो निर्णय राज्य वेंचणूक आयोगाक मान्य ना. वेंचणूक टायमार घेवप ही खंय घटनात्मक गरज. आयोगान हायकोर्टा मुखार स्पश्ट केलें. सरकार म्हणटा सप्टेंबर मेरेन वेंचणूक घेवप शक्य ना. आरक्षणच जावन आशिल्लें. आयोग वेंचणुकेक तयार आशिल्लो म्हणटा तें खंय सारकें न्ही. हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. वेंचणुको धुकल्ल्यो म्हणून याचिका. The main contention of the state government was that because of the monsoon, the elections cannot be held during this period, and the state has clearly stated before the High Court that we will hold the elections by September. And during monsoon season, sometimes there are flooding, there are heavy rains, etc. It creates a problem not only for voters but also for the state machinery who is responsible for holding the elections. So that's the stand which we have taken. What happened was initially the state government had agreed to hold the election on 4th of June, but the election commission did not issue a notification for reservation for SC and ST. That is the precondition for issuance of a notification of date of election. That is one thing. But thereafter, election commission went on postponing the dates. First they said that it will be held on 11th of June. Thereafter they said that it will be held on 15th. Thereafter finally they said that they want to hold it on 18th. These are 3 dates which they subsequently proposed, but these were falling in the monsoon season and peak monsoon season. So it is impossible to hold the election during this period, and that is the stand of the state government. 2 months period from the date of reservation and from up to the date of actual declaration of elections.
So that was a time frame which the High Court itself had suggested earlier, and that was a direction issued to the state government. That is what we pointed out to the High Court, saying that there has to be some time limit between the date of issuance of reservation notification and issuance of the declaration of elections. So there has to be some reasonable period. That is what we suggested, and we said that complying with all these, the elections can be held in the month of September. अग्निवीर स्कीम खंय समाजाक धोक्याची. 4 वर्सां उपरांत प्रशिक्षीत जाल्ले भुरगे बेकार पडटले आनी समाजाक ते धोक्याचे थारतले म्हूण काँग्रेसवाल्यांची शिटकावणी. सोमारा काँग्रेसीन लश्कराच्या अग्निपथ स्किमीक खर विरोध करूंक म्हापशा मोर्चा काडलो. मोदी सरकार तरणाट्याच्या फुडारा कडेन खंय खेळटा म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. 30,000-35,000 भुरगे भायर येतले 4 वर्षांनंतर अँड द सोसायटी वील टर्न इंटू मिलिटरायझेशन. दीस इज अ रियल थ्रेट. जेन्ना तांकां जॉब मेळचे ना तेन्ना ते फ्रस्ट्रेट जातले आनी मग कोण कितें कशें करतले सांगू शकना. जे 17.5 वर्सांचे वयाचेर तांकां जे घेतले 21 वर्सां पर्यंत त्यांचो टर्म कवर जातलो आनी हे 21 वर्सां नंतर हे भुरगे कितें करतले. आनी जे मोदी सरकार म्हणटा की अप टू 25% ह्या भुरग्यांक परत खंय तरी नोकरेन ते घेतले. अप टू 25% म्हणजे 1%य आसपाक शकता. 25%ची गॅरंटी ना की हे जे 46,000 जे भुरगे अग्निवीर म्हणून जे तुमी घेतले हेंचे पैकी 1%क पासून नोकरी मेळपाची परत गॅरंटी ना. आनी अशा वेळार जे आतां सांगलें की हे भुरगे मिलिटरी ट्रेनिंग घेवन आयिल्ले आसतले. सो हे जेन्ना सोसायटीन हे भुरगे आज आमी पळयता की गोंयांत पसून जेन्ना इतके मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाडल्या, कशे भुरगे आज वायट वळणाक लागल्या, वायट व्यसनाक लागल्या आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना हे मिलिटरीचे ट्रेनिंग घेवन येतले तेन्ना हे भुरगे सोसायटीन कितें कशे पद्दतीन हेंची वागणूक आसतली, कशे प्रमाणान सोसायटीन वावर आसतलो हें आमकांय खबर ना. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. मेट्रोपॉलिटन शारांनी लोकांनी रिजेक्ट केल्ली ओला उबर टॅक्सी सर्वीस गोंयांत हाडूंक सोदतात. असल्यांनी गोंयकार टॅक्सीवाल्यांचो धंदो काबार जातलो. येरादारी मंत्री माविनान टॅक्सीवाल्यांचेर वगीच आरोप करचे न्ही म्हूण टॅक्सीवाल्यांची दक्षिणेंत सभेत शिटकावणी. गिरायकय खंय मिटर नाका म्हूण सांगतात. ही गजाल मंत्र्याक मेळून समजावपाचो यत्न करतले म्हूण टॅक्सीवाले उलयल्यात. म्हाका तरी खबर आसा की ईच एंड एवरी गेस्ट सदांच सांगता की आमकां टॅक्सी मिटरान वचपाचें ना. जशें बॉम्बे मेट्रो सिटी, दिल्ली मेट्रो सिटी आसा, ते आमच्या असल्या गोंयकारांक जावं खंयचे भायले जेन्ना येता तेन्ना ते एकदां टॅक्सीन बसले जावं आनी रिक्षान बसल्यार ते घुंवोन हाडून थंयच सोडटा. तांकां ती संवय आसा, तांकां खबर आसा. कितें सांगता हो मिनिस्टर स्टेटमेंट करता आपण हे करतलो ते करतलो. प्रोवोक करनाका. गोंयान जर गँगस्टर बी जावपाचें आहा जाल्यार तूं हे प्रोवोक करता. ह्या भुरग्यांक, शिकलेल्या भुरग्यांक हे ऑन रिकॉर्ड आनी हांव सारकें इंटिमेशन दिता की हे फुडें अशें जातलें म्हणून. कितें जेन्ना ब्रिक्स जालें, लुसिफर जालें, आतां फाटीं इलेक्शन जालीं आनी जायते व्हडले इव्हेंट जाले, सगळे कडेन तेमी टॅक्सी भायर हाडले. सो आम हितू इन्वेस्टमेंट कोण गाडी हितू इन्स्टॉलमेंट हारी कोण आम तो बिझनेस ना जाल्यार सगळे कोण केसो फायदा. ओला उबर 5 वर्स पयलीं जर गोंयांत आयिल्ली जाल्यार टुडे इतलोय लोक जो आज आहा आमगेलो टॅक्सी ड्रायव्हर पयले सद्यार आज जाम आसताले आशिल्ले. 50% आज बँकरप्ट जाता आशिल्ले. लज ताका ही इज नॉट एबल टू सॉल्व टॅक्सी इश्यू आनी परत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तोच जाता. फोंडे कदंब परत रस्त्यार बंद. सकाळीं 8:30 कामा धंद्यार कॉलेजींत वचपाच्या टायमार मडगांव फोंडे रुटावेली बस वारखणे बंद पडली. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण वायरिंगाक शॉर्ट सर्किट जालें म्हूण खंय नवेरा जावं. कदंबाच्या ताफ्यांत इलेक्ट्रीक बसी एक येता तश्यो नित्याच्यो डिझेलाच्यो कदंब रस्त्यार बंद पडपाच्यो केसी हालीं वाडल्यात. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान ही कदंबा बस जी हांगा सकाळीं 8:20 सुमार बंद पडलेली. ही फोंडे टू मडगांव वचपाची. ड्रायव्हराक तेन्ना सांगलें भायर शॉर्ट सर्किट कितें इश्यू जाला म्हणून घालिल्लो. पण पळोवपाक शकता तुमी ह्या दिसांनी ह्यो कदंबा मेळता जाग्यार अश्यो ब्रेकडावन जाल्ल्यो दिश्टी पडटा. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक करून. क्रायम ब्रांचीचो आदलो SP महेश गांवकाराचें नांव वापरून एकल्या बिझनेसमॅनाक 1 लाखाची तोपी.
क्रायम ब्रांचीन FIR केला. 7822835357 मोबायल नंबरा वयल्यान फोन करपी व्यक्ती आड केस. क्रायम ब्रांच फुडली चवकशी करता. सायबर क्रायमाच्यो केसी सध्या वाडटात. फेक ID, फेक नांवां घेवन लोकांक लुटपाचे प्रकार वाडल्यात. नॅशनल गेम्साच्या तयारेक 5 म्हयने तरी लागतले. चडशें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसलें तरी पावसांत तें रिवायव करूंक कळाव जातलो म्हूण खेळा मंत्री गोविंद सांगता. तशें खंय इंडियन ऑलिंपीक संघटनेत कळीक केलां. 6 ते 16 सप्टेंबर मजगतीं गोंयांत नॅशनल गेम्स करूंक शकता काय म्हूण संघटनेन गोंय सरकाराक विचारिल्लें. ऑलिंपीक एसोसिएशन बरेचशे फावटी आमकां आज कम्युनिकेशन्स केल्ले आसात. दे हॅव ऑल्सो आमकां तांच्यांनी पत्रूय बरयल्लें आसात की सप्टेंबर 6 त्या 16 तारीख म्हणल्यार तुमी नॅशनल गेम्साचें आयोजन करपाक शकता का कितें. नॅशनल गेम्साच्या तयारी करपा खातीर आमकां नोव्हेंबर ते डिसेंबर लागतलोच. आमी तांकां बरयलेलें आसात की आमकां 5 म्हयन्याचो ब्रिथींग टायम दिवचो आनी सद्या पावसाचो वेळ असल्या कारणान इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट अस टू रिवायव द एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तशे बरेचशे आमच्या जाग्यार आसात आनी ह्या 3-4 म्हयने तर हांवें बरेचशे स्पीड अप करून खूब लागीं हाडिल्ले आसात. अंडर 17 वुमन्स फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जाता आनी त्या संदर्भान 9 ऑक्टोबर टू 31 ऑक्टोबर तोय आमचो शेड्यूल इतलो जॅम पॅक आसा. 15 ऑगस्ट वी आर एबल टू प्लेस दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इन प्लेस की डिसेंबर म्हळ्यार वी आर रेडी. गोंयांतूय खेळगड्यांक सरकारी जॉबांनी 2% आरक्षण मागपाची तयारी. काल मणिपूर सारकेल्या राज्यांत 10% रिजर्वेशन आमच्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी खातीर दितात. बाकीचे कडेन 3%, 2%. बट माझो डिमांड आसा की गोंय स्टेटी कडेन इट इज अ पर्टेन टू द गोवा स्टेट दॅट 2% रिजर्वेशन हॅज टू बी केप्ट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी हू हॅज एक्सेल्ड एट द नॅशनल ऑर द इंटरनॅशनल लेवल. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर. आपल्याक जाय तशें झोन बदलून कितल्योश्योच बेकायदेशीर गजाली घडल्यात त्यो जाग्यार घालूंक मंत्री विश्वजीत वावुरता आसत जाल्यार चूक कांयच ना. वास्कोचो आमदार दाजेचो विश्वजिताचे ODP एक्शनीक तेंको. आदले मुरगांव पिडयेंतल्यो खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली खंय मंत्र्याच्या कानार घाल्यात. कळाव लागलो तरी नवी मुरगांव पिडये खंय व्यवस्थीत जातली. टेकन बाय ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हाका दिसता सगळ्यांनी एप्रिशिएट करपा जाय. कित्याक जे पळय इल्लिगल जाल्या दोंगराचे दोंगर चेंज करून सेटलमेंट झोन केल्या, C1, 2-1 झोन केल्या, हे म्हाका दिसता खंय तरी सपोज इल्लिगॅलिटी कर्टेल करपाक मिनिस्टर हाच डिसिजन घेता जाल्यार म्हाका वी शूड ऑल एप्रिशिएट. आज खंय तरी गोंय राखपा खातीर सपोज आमची शेतां बातां राखपा खातीर सपोज मिनिस्टर फुडें सरला, म्हाका दिसता दीस इज अ वेलकम डिसिजन. वी शूड ऑल सपोर्ट द मिनिस्टर. रिगार्डींग कर्टेलिंग ऑफ पावर्स ऑफ SGPDA म्हाका सांगून दिसता की आमी सगळे समाज सेवेन आसा. आमकां लोकांचो इंट्रस्ट फर्स्ट आसा. सो वेदर पावर्स आर वीथ मी ऑर नॉट वीथ मी, एज लॉंग एज लोकांचे प्रॉब्लेम्स तांचे ग्रिवन्सीस एड्रेस जाता जाल्यार म्हाका इट इज फायन. म्हाका तेजेर कांयच प्रॉब्लेम ना. सो वी आर ऑल हॅपी वॉट डिसिजन्स मिनिस्टर इज टेकिंग आनी इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. सो आय थिंक सो वी शूड ऑल स्टँड बिहायंड इट. वेगवेगळ्यो स्किल्स आसत जाल्यार ताचो केन्ना उपेग जायत सांगू नज. सांखळे पद्मिनी फावंडेशना वतीन गुणेस्त भुरग्यांचो भोवमान करतना मुख्यमंत्री उलयलो. सरकारी जॉबांनी मर्यादा आसता, बाकीच्या जॉबांनी ना. एका LDC पोस्टाक 10,000 अर्ज येतात, मात स्टेनोक 20-25. हाचे वयल्यान स्किलिंगाचो खंय वाव कळटा. सांखळे पद्मिनी फावंडेशनान गुणेस्त भुरग्यांचो भोवमान केलो. स्किल्स आसप कितल्यो म्हत्वाच्यो ताचेर मुख्यमंत्री उलयलो. सरकारी जॉबांची मर्यादाय सांगली. ग्रॅज्युएट जाल्लो सुद्दां भुरगो LDC काम मेळना जाल्यार आमकां पिवनाची नोकरी सुद्दां जाल्यार खूब जाली म्हणटा, बट ती गव्हर्मेंटान मेळोंक जाय. बट गव्हर्मेंटान रेस्ट्रिक्शन्स आसा, लिमिटेशन्स आसा. गव्हर्मेंटांतलो एखादो भुरगो जर LDC म्हणून लागलो जाल्यार तेजी पे स्केल खंय तरी 25,000 सुरू जातली. पण तो चडांत चड वचून एक 30-40,000 वयतलो. पण एखादो हॉस्पिटलरी सेक्टरांत भुरगो जे आपल्या करियराची सुरवात एक 20,000 ते 22,000 जरी करता आसत जाल्यार तेजी लिमीट कोणूच दवरूंक शकना. तो 80,000 ते 90,000 बी पर मंथ अर्न करपाक शकता. इट डिपेंड्स अपॉन हिम. तबले पेटी शिकिल्ल्यांक म्युझिक टीचर म्हणून परमनंट जॉब कशे मेळ्ळे ताचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो.
डिप्लोमा कंप्लीट केले, ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केले आणि जेन्ना स्कुलान एग्जाम आयले की म्युझिक टीचर जाय तुवें तबला वाजयता मरे तूं चल, तूं पेटी वाजयता मरे तूं चल. कोणी 6 म्हयन्याचे कोर्सीस केले. एक्चुअली तांकां टीचर म्हणून घेतले. पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर 10,000 रुपयाचेर कामाक आशिल्ले, बट ते आज टिचर्स सॅलरी घेता. सगळे परमनंट टीचर जाले. कोणी विचारूय करूंक नाशिल्लो की अशी ऑपॉर्च्युनिटी तांकां म्युझिक शिकता 10वी 12वी जावन फक्त म्हणजे तबले पेटी वचून शिकताले. अशी ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना येईल हें सांगून नजो. LDCक जायरात आयल्यार गिट्ट्यो, स्टेनो सारकेल्या स्कील जॉबाक मात खंय मोजकेच अर्ज. एक LDCची जर एडवर्टायजमेंट येत जाल्यार ताका 10,000 एप्लिकेशन असता, बट जर स्टेनोग्राफीचे एप्लिकेशन येत जाल्यार ताका फक्त 25 एप्लिकेशन असता. इट इज 1:25 आणि फॉर LDC इट इज 1:10,000. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.